आतां आमची चिंतना भावना चाल जी आसा पळय ती देवानूच आमकां दिलेली आसा, पूण आमी ताका चिटकोन रावंक फावना, नाल्यार तेंच आमकां मागीर आमकां गुलामपणान दवरता आनी आमी अदीक बरें करूंक जाय तें करूं ना, मागीर आमी हळू हळू आमकां जाय पळय तशेंच करूंक लागता आनी हे पुरिताच्या हिंडांतली आमी भायर सरता. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावांनो, ह्यो 3 वस्तू आमी मनान दवरया आनी आयच्या दिसा आमचें जिवीत अदीक खोलायेन जेजू सोबें आसा ते भाशेन आमी जिवया. सगळीं जाणां आमच्या हात शेवटेन दवरया, दोळे बंद करया. तो आमकां केन्ना सोडिना, आमचे कुडींत मनांत ओतम्यान भरोन येता सुस्कार भितर घेतना आनी भायर सोडटना सगळें आमचे भितर आहा तितलें तो आपणाचेर ओडून काडटा, कित्याक तो आमच्या फाटल्यान येता. आमी तो ताचे सोशीनी पयस केल्ली आसा, तो आमकां आपल्या हिंडान पोत्तून घेता, पूण आमी ताका सहकार करया. सगळें आमचे भितरलीं चिंतना भावना चाल बरी वायट पोजडी कितें जावं सगळीं ताका समोर पळोवया आनी तो आमकां भितरल्यान नितळ निर्मळ करून ताच्या हिंडांत आमकां ताचे कुडींत आमकां भाग दिवन आमचें जिवीत ताच्या बरेपणांत भरून ताच्या पवित्रपणान जिवन आनी ताचे सारकी आमी जावन जियेतले.